नाका कलवट जाल्लो आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका कलवट जाल्लो आमकां नाका आमकां नाका कलवट जाल्लो आमकां नाका। मायकल आयज तुमी सगळीं कलवटाच्या कुशीक जमल्यात, कितें रिजन आयज भायर सरपाचो? पयली सुवाती तुमकां सगळ्यांक आमच्या प्रेस भावांक येवकार। आयज आमी आमच्या गांवांत आसगांवान हांगासर नियर पालोटी कडेन येयल्या, कित्याक इश्यू आसलो कलवटाचो। फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा आसले मिडियाचेरूय गाजलेले, जेन्ना आख्खो गांव एकठांय जाल्लो। हो हांगासर एक प्रोजेक्ट येता रिवोचो, आनी हो रिवोचो प्रोजेक्टाक लागून हांगासर हे व्हाळाच्या कुशीक एक कलवट करपाक आसलो तो। मागीर पंचायतीन आनी आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळून तो आडयल्लो आनी ताका काडपाक लागलो। तेणे हें घातिल्लें तें कलवट बांदपाक हें करी, तेन्ना खंय तरी लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन पंचायतीनूय लोकांक सपोर्ट केलो आनी पंचायतीन तेजे हें एनओसी बीन सगळे रिवोक केल्ले आनी तेका बंद केल्ले तेजे टेम्पररी तेजे करपाक। आतां कितें आसा, हो विशय पंचायतीन आनी तसोच आमच्या गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळून कोर्टाक घातलेले आसा मॅटर, आनी कोर्ट मॅटर चलता। आनी जे पर्यंत आमी काल पंचायतीन गेल्ले, आमकां पंचायतीन कळयलें आनी पंचायतीन आमकां सांगलेलें आसा की जेन्ना ते कोर्टाक गेल्ले, कोर्टाचे हेका अशें सांगलेलें आसा की तांकां आतां कोर्टाक तेंच्यांनी WRDन एक लेटर प्रोड्यूस केला की टेम्पररी सस्पेन्शन तांकां दिलां म्हणून, सस्पेंड केलां तांकां टेम्पररी सस्पेन्शन दिलां म्हणून। सो आमचो आतां एकूच मागणी आसा आनी एकूच प्रश्न आसा WRD मिनिस्टराक आनी ह्या WRD खात्याक की तुमी तांकां टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिला? आमचो आख्खो गांवचो लोक जो आसगांवचो गांवचो लोक आसलो आनी प्लस पंचायत बॉडी आमच्या गांवच्या लोकां वांगडा आसली, आमकां जाय आसलें जे रिवोक करचें की हो ताका परमिशन दिवचेच ना म्हणून। टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिला? हितून अशें आमकां दिसता की दाल में कुछ काला है, कितें तरी अशें आसा काय WRD मिनिस्टर जावं WRD डिपार्टमेंट आनी ह्या रिवोच्या मदीं कितें तरी आसा काय? कित्याक लोकांक अशे प्रश्न पडले की लोकांक जाय आमचो हो सरकार आनी हे WRD खातें जे आनी WRD सुभाष शिरोडकर जो मिनिस्टर आसा तेणे एश्योरन्स दिल्लें आमचे गांवचे लोक आमच्या ऑनरेबल MLAकूय घेवन जेन्ना ताका मेळपाक गेले तेन्ना तेणे सांगलेले WRD मिनिस्टरान की आपूण ते रिवोक करता, ताका आमी परमिशन दिना, तेजे ताबडतोब रिवोक करता म्हणून अशें आश्वासन आमच्या गांवच्या लोकांक प्लस MLA आसली उपस्थित थंयसर तांकां दिल्लें। जाल्यार हे आयज हे आपालिपाक कित्याक जाता? हे आपालिपाक कित्याक खेळटात? टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक? आमी मागता आमचे गांवचे लोक टेम्पररी सस्पेन्शन नाका, ताका तेजे लायसनूच पर्मनंट रिवोक करचें, पर्मनंट रिवोक। कित्याक हो कलवट जालो जाल्यार हांगासर खूब घटना अशी घडटली जी आमचे गांवचे लोक सुसूंक पावचे ना। होच आमचो एक विचार घेवन आमी आयज हांगा जमलेले आसा आनी हीच आमची मागणी आसा की तिजो पर्मनंट ताका रिवोक करचो म्हणून लायसन तिजो, सस्पेन्शन बीन कांय नाका, पर्मनंट। हीच आमची विचार आसा। तो आमचे प्रेस भावां कडेन मागता की तुमी आमच्या गांवच्या लोकां कडेन तुमी प्रश्न करपाचे की ते कित्याक लागून हांगा येयले। 1973 हो ब्रिज बांदलेलो कलवट आनी हो कलवट आतां 73 टू आयचे दीस पर्यंत म्हाका दिसता 50 वर्सां जालीं आनी हेजे परत डायवर्शन घेता, दॅट इज नॉट रायट एट ऑल। आनी थंय हेजे कांय एक्सटेन्शन करून हा तसोच ताका दवरूंक जाय, कित्याक दॅट इज आवर हेरिटेज ओल्ड। आनी हे आदले पोर्तुगीज सामर्थ्यान ते वाव केल्ले आहा आनी ते वाव वी शूड मेंटेन, ताका वावाक डिस्टर्ब करूंक उपकारना, कित्याक पासत ते वावाचेंच्यान आमकां उदक मेळटा, सगळे बांय हांगा उदक वता। आदली आमी हांगा बंधारो बांदताले आनी हांगासरच्यान उदक आमच्या घरांनी वतालें, पण आयज जो प्रोजेक्ट येत त्याला एक फर्स्ट ऑफ ऑल थंयसरली सगळी ग्रीनरी डिस्टर्ब जातली आनी उदकाचे आमकां खूब त्रास जातले। आसगांव ऑलरेडी वी आर इन अ ट्रबल फॉर आसगांव। आमची बांयो आतां पावस पडटा तरी पण सुकलेली आहा। आतां तेजे उपाय कितें करपाचो गव्हर्मेंटाकूच विचारचें पडटलें। जस्ट लिटल ब्रीफ, आमी अशें आयकलां की हो जो कलवट आसा, हो जो व्हाळ आसा, हो कनेक्टेड टू बागा आसा। What is the history behind this and how useful for the village? So this water, right, Asagaon we have got a fountain which produce water from there. Zor आमी म्हणटा तेका आनी स्प्रिंग आनी जोरच्यान हें उदक येता ते आसगांव थान हे सगळे सुवातेर आमी वांयगण करताले आदी आनी आमी आतां हेका बंधारा बांदून दवरताले हांगासर। आनी तसोच अंजून हो वाव सारको हांगासरच्यान बागा पर्यंत सारको गेल्लो आसा आनी हेजे जो तो सायडीचे प्रोजेक्ट येत जाल्यार होल नॅचरल ब्युटी वील बी स्पॉयल्ड आनी सगळे ग्रीनरी वतली आमची वॉट एवर इज देर।
So this type of project should not be allowed at all. आमच्या मायकलान आणि अंकलान आमचे ब्रीफ केल्या आणि अंकलान जे ब्रीफ केला पळय ते तितून आमी म्हणपाचे तेज्या नॉलेजी प्रमाणे आमी खूपच ल्हान आसात. आमी तेजे नॉलेजीक आमी ते आमची आताची जी पिढी आहा पळय ते आमी तेजेर आमचे कांयच व्हडलें हें ना की तेंच्यांनी जेन्ना आपलो गांव असो जे आदी तेंच्यांनी सांबाळून दवरलो पळय आमचो गांव हो त्या जाणट्यांनी तो इतको सांबाळून दवरलो आनी आयज आमी पळयता हे जे जनरेशन जे पळयता पळय हे एक वेगळेच लेवलचेर वचून गेल्लेले आसा. आणि आयज आमी हांगा खंय तरी आमी मायनॉरिटीन पडलेले आसा आणि हे जे बिल्डर लॉबी येता बाकीचे आता हे सगळे जे चल्ला पळय सगळे लोक गोंयभर लोक पळयतात आणि आमचो गांव हो आमी सरीच म्हणटा फुलांचो गांव ल्हानसो धाकटो आणि ही वॅली आमची आणि हे जे अंकलान जे सांगला पळय नॅचरल सोर्साची ते आता हे व्हाळ जे आसा पळय थंयच्यान स्टार्ट जाला वळान वयरच्यान आणि हो डायरेक्ट बागा कनेक्टेड आसा दर्याक आमच्या आणि आख्खे गांवचे उदक जे एवढीन तेवढीन हे जावन ते उदक सगळे बारीक बारीक जे धाकटे धाकटे व्हाळ आसा पळय ते कनेक्ट हेच कन्वर्टात कनेक्ट जाल्ले आसा. तशेंच आमच्या हो जो रोड आसा पळय सिमिलर हो रोड आसा बारीकसो तेजेर तो कलवड आसा पळय तो आमकां जो आदी तेंच्यांनी बांदलो पळय तो आमकां तसोच जावो आणि तेजेर आमकां कितें मॉडिफिकेशन नाका आणि बारीक कितें एक्सटेंशन जाता ओके पण तेजे देगेच्यान जे आतां कलवड करता हे जे भायले बिल्डर लॉबी येवन आयज तेजे तो कलवड करता म्हणजे आमचे नॅचरल सोर्स आहा जो नॅचरल जे आमचे तेंच्या आदी आमच्या जाणट्यांनी करून दवरलेले ते आयज तुमी तेजे खंय तरी डिस्टर्ब करतात आणि तेज्या खातीर कितलीं झाडां आणि आयज जर फाल्यां हो कलवड जालो जाल्यार फाल्यां आमच्या गांवांत प्रॉब्लम जातलो. फाल्यां हांगाल्यान भुरगीं वयतलीं स्कूल आहा लागीं स्कुलांतल्या भुरग्यांक सुद्दां वचपाक डेंजर आसा. हांगाल्यान भुरगीं वयतात हे उदक जे आसा पळय आमी हेजे पयलीं सांगलेलें आसा की हे उदक रस्त्याच्या लेवलाक येता आनी हांगा बुट्टी येता. सो हे इतके इश्यूज फाल्यां फेस करतले आमचे लोक गांवचे लोक फेस करतले जावं फाल्यां आनी सरावंडींग लोक जे हांगाल्यान ट्रॅव्हल करतले तेवूय त्रासान पडटले. आमी हेज्या पयलीं आमी सांगलेलें आतांय ते सांगता की आमी आमचे मिनिस्टराक सांगूंक सोदता WID सांगूंक सोदता डिपार्टमेंटाक की तुमी जे ताका लायसन दितात जर तुमी दिल्ले ते तुमी रिवोक करचे कित्याक आमकां नाका हे कित्याक हे जर फाल्यां तुमी जर तांकां सपोर्ट करचे असले हेका जाल्यार तुमी आमच्या गांवाची नाशाडी करपाक फर्स्ट तुमचो हें आसतलो कित्याक आमकां नाका की तुमी हांकां सपोर्ट केलेलो आनी तशें आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेजे जाता तितके बेगीन तुमी आमच्या कोर्टाचो मॅटर चालू आसा. आमी सगळे सांगलां आमच्या मायकलान पण आमी हांगा कोणाचे विरुद्ध ना. आमकां जाय आमचे गांव प्रोटेक्ट जालोलो आमकां जाय आमची विलेज सेफ जाल्ली आमी खंयच्याच कोणाचेर अगेन्स्ट ना. तशेंच आमकां मायकलान आमचे ब्रीफ केले की हांव आतां तुमकां सांगता की आमी जेन्ना मिनिस्टराक मेळ्ळले सुभाष शिरोडकाराक जेन्ना आमी मेळ्ळले तेन्ना आमची MLA पंचायत बॉडी आनी आमचे गांवचे थोडे विलेजेस आसता तेका आमी तेज्या ऑफिसान वचून तेका मेळ्ळले तेन्ना तेणे आमकां एश्युरन्स दिलेले की आपूण तेजे रिवोक करतलो आनी तेजे ई काडलेलो थंय बसयलो आमच्या वांगडा आनी तेणी सांगलेलें की हे जे तुवें तेका दिलाय पळय खंयचे बेजार कितें तुमी वचून तेंच्यांनी पर्सनली येवन पळयलेलें हें आनी तेका सांगलेलें आमच्या गांवांतल्या लोकां फुडल्यान MLA फुडल्यान दिलाले लोबोच्या फुडल्यान की हो जो तुमी तेका NOC दिल्यात ती रिवोक करची म्हणून. जाल्यार आयज 3 ते 4 म्हयने जाले 3 म्हयने जाले ऑलमोस्ट आयज पासून टील डेट आयज जुनाचो म्हयनो जालो जाल्यार आयज पासून ते रिवोक जाल्ले ना आनी तेका टेम्पररी सस्पेन्शन दिला आतां. सो टेम्पररी सस्पेन्शन आमकां अशें दिसता की खंय तरी तेका एक कितें वाट दवरल्या बारीकशी आनी तिणी थंय ते वाटेसून तेजो आनी कसलो तरी वापर करपाचो आनी कसले कितें लॉ आनी कसले कितें हें करपाचें आनी थंय तो सेफ जावपाचो अशें तरी आमकां दिसता. आमी कोणाक ब्लेम करना हितून कित्याक की हे आमकां अशें दिसून येयला आमी सांगता आनी आमकां जाय हो जो कलवट जो आमी आमच्या गांवांत अशें येवंक जायना कित्याक हेका गांवाची आमच्या नाशाडी जातली आनी लोक सुद्दां फेस करतले. तशेंच हांव सगळे आमचे मिडियाक बाकीचे आमचे जे गांवांतले लोक येयले पळय तांकांय थँक्यू म्हणटा कित्याक आमी सगळे मेळून इतके आमी आयज वावरता आमच्या गांवा खातीर जाल्यार आमचे खंय तरी आमी जे इतके सॅक्रिफायसीस करता पळय ते खंय तरी भायर पडूंक जायना कित्याक आनी MLAक आमी एक रिक्वेस्ट करता तूं आमच्या गांवची MLA तुवें आमचे हे जे कितें चल्लां पळय तुका सगळे इशू खबर आहा कितें जाला कितें ना आमी तुका थरली सांगलेलें आसा खंय कितें जातलें कोण कितें जातलो कित्याक तूं आतां MLA आमची नेवीत हांगासर कलंगूटची MLA तूं थंयची तूं आतां गांवांत आमच्या हांगा तूं शिवोलेन जिखोन येयलेलें आसा आनी तुका कांय आमची आयडिया ना गांवाची म्हणून आमी तुका हाडून हांगा सांगलेलें की अशें आहा जाल्यार तुवें हेजेर भार घेवपाची गरज आसा आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक रावंक जाय नो हे दिल्ली लॉबी वांगडा कित्याक तुवें फाटीं स्टेटमेंट केलें की हे भायले आमचे नॅचरल बायो पिड्यार करता खंयचे डिझास्टर करता तूं सांगलें हांगासर आनी आयज कसो सपोर्ट आसा तुमकां तेजो सपोर्ट म्हणजे आतां ती आमच्या वांगडा येयलेली जेन्ना ते मिनिस्टर आमी मेळ्ळले पळय तेन्ना येयलेली
पण आमकां अशें दिसलें की ती आमकां बरो सपोर्ट गावतलो जावं आमचे सगळे सॉल्व जातलो इश्यू आमकां परत कोर्टाक वयचें पडचें ना जावं आनी कितें हे डेली जो आमी आतां आयज हांगा येवन रावल्या हे आमकां आनी करपाची गरज पडची ना अशें आमकां दिसलें पण अशें खंय तरी वेगळ्या वाटेन दिसूंक लागली ही आतां वेगळो ट्रॅकार आसा की आयज आमी खंय तरी थंय सदींच वचून थंय आर्ग्यू करपाचे कोर्टाक वचपाचे जावं त्या डिपार्टमेंटान वचपाचे हे सदींच आमचें चल्लेलें आहा आनी MLA आसतना आमची जर अशें आमकां वयचें पडटलें आमकां MLA हाडून निवडून फायदो कांयच ना शिवोलेन ह्या मागणे इतलेंच की आमचे मागणे की आमकां प्रोजेक्ट नाका सगळो सॅच्युरेट जाल्ले हा प्रोजेक्टान आमची सोर्स काय पिड्यार जाल्या म्हणून आमी मागता आमच्या WRD लागीं तुवें NOC दिवपाची न्हय आनी हे सगळे प्रोजेक्ट आमी बंद उडोवपाचे इतलेंच पेन्शन ऑर्डर मेळिल्ली आसा ती हायकोर्टाच्यान मेळिल्ली आसा हय WRDन हायकोर्टाक प्रोड्यूस केल्ली सो ती आमचे कडेन तेजी मोबायलाचेर कॉपी आसा तेन्नाच तेकाच लागून आमकां कळ्ळें जेन्ना कोर्टान पळय ती प्रोड्यूस केली WRDन तेन्ना त्याच विशयाचेर आमकां कळ्ळें की बाबा तेका टेम्पररी सस्पेन्शन दिलां म्हणून सो तेका लागून आयज आमी हांगा गांवच्या लोकांक कळयलें आनी तेका लागून आमी हांगासर येयले पंचायत बॉडी आनी मिनिस्टर जी आसा तुमची MLA आसा तिचो कसो तेको आसा ह्या कलवटाक लागून पळय कितें आसा पंचायत बॉडी गांवच्या लोकांक वांगडा रावली आसा कित्याक पंचायत बॉडीचे जे मेंबर आसा फूल पंचायत बॉडी हांगासरलीच आसा सो तेंकां बेजीक नॉलेज सगळी आसा कशें कितें उदकाचो फ्लो आनी कितें आनी जे MLAचे तूं म्हणटा MLA हांगा येयल्ली MLAन लोकांक एश्युरन्स दिलें आनी MLAन स्वता सांगलेले लोकांक की असले नाकाल्ले प्रोजेक्ट हांगा गांवांत येवंक जायना आनी हे असले कलवट हे बीन येवंक जायना आमची हेरिटेज खंय तरी डिस्ट्रॉयड जाता हें जाता तें जाता धर हे सगळे तूं विचार मांडून आमच्या प्रेस भावांक सांगलेले जाल्यार तेजेर तूं आयज ठाम कित्याक ना हो आमचो पयलो प्रश्न तुका कित्याक तूं जर ठाम आसा जाल्यार तुवें खंय तरी भार घेवंक जाय आनी तुवें फॉलोअप करपाक जाय WRD मिनिस्टराक सांगपाक जाय टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक लोक मागता लोक पर्मनंट मागता न्हू लोक मागता पर्मनंट तेजे हे रिवोक करचें म्हणून सो आमचो MLAकूय रिक्वेस्ट आसा की तुवेंय भार घेवचो आनी प्रत्येक फावट जाता इतले लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवचे आनी तुका जाय जाल्यार आमचो लोक सगळो येवपाक रेडी आसा परतून एकदां WRD मिनिस्टराक मेळुया आनी तेका सांगया की बाबा हांगासर हें पळय कितें जालें जाल्यार हितून आख्खे गांवची नशाळी जातली आनी आमकां जाय तुवें हेजेर भार घेतलो आनी WRD मिनिस्टराक सांगलेलें की तेजेर रिवोक करचें म्हणून हांवेंच बांदलेलो हांवें तेवो आनी आयज पर्यंत ते सिमेंटाचे स्टँड आसचे ना आनी हेजे वयच्यान आतां दुसरो parallel to this, taking a project which is very wrong, which does not say in a कितें म्हणटा कायद्यान बसोना त्या पासून माझे रिक्वेस्ट आहा द PWD ओ वॉटर डिपार्टमेंट WRD की हांगासर अशे प्रकरणान केन्नाच लायसन्स परमिशन दिवन उपकारना आनी हातून डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल विलेज इट विल बी देर बिकॉज थंय हेजे नाल्लाचेर जो तर प्रोजेक्ट आयलो तो सगळे सेप्टीक टँकाचे उदक सगळे गटरीन येतले आणि लोकांचे सगळे हेल्थाची मारामारी जातली जसे कालंगूट जाता तशी सो आय विल रिक्वेस्ट अगेन बाय हंबल हँड्स टू द WRD प्लीज स्टॉप द परमिशन आमकां नाका कलवट जाल्लो आमकां नाका आमकां नाका कलवट जाल्लो आमकां नाका आमकां नाका कलवट जाल्लो आमकां नाका तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर